लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर एपिसोड 2 वोड 16 ते 21. आणि वेगी वेगी वच जाल्यार मारिया जुसे आनी कावणेन दवरलेलो बाळूक गवळ्यांक मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन जें कितें ताचे विशीं तांकां सांगलोलें तें तांणी परगोट केलें आनी गवळ्यांनी तांकां सांगलोली खबर आयकून सोगलीं अजाप जालीं. मारिया ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजांत गळोवन सांबाळटाली आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगळें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाक महिमा दीत आनी ताची वाखाणणी करीत गवळी परत गेले. बालकाची सुनोत करूंक 8 दीस भोवतूच जेजू म्हूण ताका नांव घालें. हेंच नांव तो आपले आवयच्या कुसव्यांत संभोवचे आदीं देवदूतान ताका घालचें म्हूण सांगलोलें. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमेन.